नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो बुलेटिनात येवकार हांव ऐश्वर्या केरकार. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. मानसवाडा कुंडय रस्त्याच्या दोनूय वटेन प्रवाशी बस घेवपाक राविल्ल्या 2 बशींक कॉंक्रीट मिक्सर ट्रकान दिलो धपको. फुडल्यान येवपी स्कूटर चालकान स्कूटरी वयल्यान उडी मारून वाटायलो जीव. मोरजे दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वाडला वावर. मॉर्निंग वॉक करपाक येवपी लोकांक आनी पर्यटकांक जाता त्रास. घांसूय मारपाच्या घडणुकांनी जाला वाड. गोंयांत IIT बेगिनूच दितले कायमची सुवात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची म्हायती. फोंड्यां जालो IITचो 6वो दिक्षांत सुवाळो. विधानसभेत सरकारा आड मोर्चेबंदी खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरीचे विरोधकांक आपोवणे. विजय म्हणटा विधानसभेत प्रस्न घालचे पयलींच थारावपाक जाय व्यूहरचना. आतां उलोवन कितें फायदो विजयाचो युरीक थोमणो. 2022च्यान आतां मेरेन वेगवेगळ्या खात्यांनी 19 जाणांक दिल्या सेवा मुजतवाड. सेवा मुजतवाड दिवन सरकार कनिश्ठ अधिकाऱ्यांचेर करता अन्याय, सांगता काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स. आनी वॉटर मेट्रो आनी पर्यटन वाडी खातीर बांदतात नवे जेटी. कोशा खातीर जावचो ना वापर, सांगता अंतर्गत उदकां मार्ग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय. आतां खबरो विस्तारात. मानसवाडा कुंडय रस्त्याच्या दोनूय वटेन प्रवाशी घेवपाक राविल्ल्या 2 बशींक कॉंक्रीट मिक्सर ट्रकान धपको दिलो. ह्या वेळार फुडल्यान येवपी स्कूटर चालकान स्कूटरी वयल्यान उडी मारली म्हूण तो साल्वार जालो. स्कूटर चलोवप्याक किरकोळ मार लागला. मानसवाडा कुंडय 4 गाडयांमदी अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 2 बशी रस्त्याच्या दोनूय वटेन प्रवाशी घेवपाक राविल्ल्यो. इतल्यान कुंडयच्यान पणजेचे दिशेन येवपी कॉंक्रीट मिक्सर ट्रकाच्या ड्रायव्हरान ट्रक दोनूय बशींच्या मदल्यान काडपाच्या यत्नात दोनूय बशींक धपको दिलो. ह्याच वेळार फुडल्यान येवपी स्कूटर चालकान स्कूटर वयल्यान उडी मारली म्हणून तो साल्वार जालो. ह्या अपघातात स्कूटर चलोवप्याक मातसो मार लागला. हांगा सकाळी 8 वरांचेर एक्सिडेंट जाल्लो आसा. 2 बसी आशिल्ल्यो दोनाय सायडीनी आनी एक आल्कोनाचो कॉंक्रिटाचो ट्रक येयलेलो. सो ते ट्रकान एक बायकाकूय उडयले आनी दोनूय बशींकूय मार लागलेलो आसा. म्हणटकीर हांगासर आमी सरकाराक सांगत आसा वारंवार की हांगासर एक्सिडेंट जायत आसता. सरकाराक एकूच रिक्वेस्ट करता की सायडीनूय मातशी जागा आसा. जर मातशें तुमी एक्सटेंड करीत जाल्यार ती बस स्टॉप पे करूंक जाता. तशेंच वयर आमचो जो रोड आसा केल्लेलो आसा नवीन, तो जर स्टार्ट करीत न्हू आमचो सर्वीस रोड दवरीत जाल्यार आमकां कांयच प्रॉब्लम आसपाना. आमी प्रत्येक वेळा एक्सिडेंट जाल्लेल्या टायमार सरकाराक सांगत आसा की बेगीन जाता तितलें करा, पूण सरकार आमचें आयकोन घेयना. म्हणून परत एकदा डॉक्टर आमचे CM प्रमोद सावंत हेका एक रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन तुमी हो रोड करचो. सो आज कोणी इंजर्ड बी कोणा? इंजर्ड म्हळ्यार मातशें मार लागला, तशें चड इंजर्ड कांय ना कोणाक. तो स्कूटरवाल्यान उडी मारली म्हणून हय वाचलो. मानसवाडा कुंडय ह्या डेंजरस स्पॉटार आज सकाळी एक एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंटात कोणूच इंजर्ड जालो ना. स्कूटरवाल्यान उडी मारली म्हणून तो साल्वार ना जाल्यार तो ट्रका पोंदा पडपाचो आशिल्लो. स्थानिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे हांगा आज सकाळी हे 2 बसयो पॅसेंजराक घेवपाक रावल्ल्यो. तितल्यात हो जो सिमेंट कॉंक्रीट घेवन ट्रक वचपाचो आशिल्लो तो दोनूय बसी मदल्यान भितर सरलो आनी थंय एक्सिडेंट जालो. त्याच वेळार जो कुंडय भुरगो एक कामाक वचपाचो आशिल्लो तो तेणें स्कूटरीच्यान उडी मारले कारणान तो साल्वार जाल्लो आसा. हांगा एक्सिडेंट जायत आसा आनी हेजे पयलीं सुद्दां हांगा मेजर एक्सिडेंट जावन खूब जाणांचे बळी गेल्ले आसात. त्या खातीर हांगसरल्या लोकांनी बायपास मागलेलो आनी ते बायपासाचें काम पूर्ण जाल्लें आसा आनी तो बायपास सुरू करचो अशी मागणी सद्याक स्थानीक लोक करीत आसा. कुंडयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंयांत IITक बेगिनूच कायमची सुवात दितले. हे खातीर सरकार बांदील आसा म्हूण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या विधानान परतून एक फावट IIT विशयाक जाग आयल्या. पळयात पुराय बातमी.
काणकोणा, सांग्यार, सत्तरीन आणि आता धारबांदोडा जागो थारायिल्ल्या सुवातेर लोकांचो IITक विरोध. वचत थंय निदर्शनां. आमकां आमच्या सुवातेर IIT नाका हेच लोकांचे गाराणे. हाका लागून हो विशय फाटली कांय वर्सां राज्यांत गाजत आसा. IIT नेमकी जातली तरी खंय हाची उत्सुकताय सगल्यांकूच आसा. हेच फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान आयज केल्ल्या विधानान परत एक फावट IITच्या चर्चेक ओतो आयला. आयतारा फोंड्या गोंय IITचो 6वो दिक्षांत सुवाळो उमेदीन जालो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, IITचे केंद्रीय अध्यक्ष, संचालक तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयांत IITक बेगीनूच कायमची सुवात दितले हे खातीर सरकार बांदील आसा म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. The institute is still functioning from the transit campus. I'm happy that the progress has been made towards the expansion through the Leeds additional infrastructure from the NIT Goa and the State Institute of the Hotel Management. However, I must reaffirm here that the Government of Goa is committed to resolving the land allocation issue as earliest, so that the IIT Goa gets its permanent campus it is rightfully deserved. The global institution needs the global standard campus. IIT जागो पयल्यार लँड सोदप सुरू आहा जाता तितके बेगीन आमी IITक लँड दिता. सो संजीवनी ती जाग्यार जाता म्हणून आयकल्ली. कित्याक बेश्टोच बोवाळ करता पयलीं जायना. मागीर फायनलायज करा. सो लोकांक कित्याक तर विश्वासान घेना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मुखावेले विधानसभा अधिवेशन दोळ्या सामकार दवरून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा सरकारा आड मोर्चेबांधणी करपा खातीर विरोधी आमदारांक चर्चे खातीर आपोवणें दिता. पावसाळी अधिवेशनात सरकाराक धारेर धरपा खातीर व्यूहरचना हे बसकेत थारतली. पूण विजय म्हणटा विधानसभेत प्रस्न घालच्या पयलीं व्यूहरचना थारावपाची आसता. आतां प्रस्न घातले उपरांत बसका घेवन कितें करपाचें आसा म्हूण प्रश्न विचारता. हाचे वेळार विरोधकां मदीं फिसकटला काय असो प्रश्न निर्माण जाता. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक 22 तारखेच्यान सुरवात जाता. ह्या अधिवेशनात सरकाराचेर चढाई करपा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विरोधी आमदारांक चर्चे खातीर आपोवणें धाडला. हे चर्चेक उपस्थित रावतलो की ना हे विशीं विजयाक विचारल्यार तो सांगता, प्रस्न घालपाची सगळी प्रक्रिया पुराय जाले उपरांत आतां बसका आफोवन कितें फायदो? आतां आनी कसली व्यूहरचना थारायतले काय म्हणून विजय विचारता. युरीन आफयल्ले बसकेक उपस्थित रावपा विशीं सांगपाक शकना म्हणून विजय उलयलो. ऐका ताचें म्हणणें. प्रश्न चड जाले. प्रश्न पळय सगळ्यांनी तर एकूच प्रश्न विचारलो. आज जर गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आहा, सगळ्यांनी प्रश्न अनएम्प्लॉयमेंटाचेरूच विचारला आनी तो प्रश्न जर आयलो ना, दुसरे दिसा सगळे एक जावन आमी तो कॉलिंग अटेन्शन आपोवना. हें केन्ना स्ट्रॅटेजी करप आसता? क्वेश्चन घालचे पयलीं आतां सगळ्यांनी आपल्याक जाय ते क्वेश्चन घाले. आतां आनी कसली स्ट्रॅटेजी करतले जॉयन? हें दाखोवपाक की आमी कितें आहा म्हणून इतलेंच आनी हाजे फुडें कांय इफेक्टीव जावचें ना अशें म्हाका दिसता. दिल्लीच्या एक प्रथा अशी आसता की जेन्ना एसेंब्ली नोटिफाय जाता म्हणजे एक 15 दिसाचो पिरियड जेन्ना आसता, जेन्ना गॅझेटाचेर येता की एसेंब्ली ह्या दिसांक जातली, तेन्ना इमिजिएटली जॉयंट ऑपोजिशनाची मिटींग आपोवंक जाय. ही प्रथा आसता. हांव हाजे पयलीं प्रताप सिंग राणे, दिगंबर कामत आनी थोड्या टायमाक मायकल लोबोच्या अंडर ऑपोजिशन म्हणून काम केलें. ही प्रथा ते फॉलो करताले. जेन्ना व्हडलें सेशन आसता, चड करून मॉन्सून सेशन, तेन्ना मिटींग अशी पयलीं प्रोसेस सुरवात जावचे पयलीं प्रश्न विचारपाचो जी प्रक्रिया आहा ती सुरवात जावचे पयलीं मिटींग आपोवंक जाय. आतां प्रोसेस सोंपलो, फाल्यां लास्ट दीस, ताजे मागीर मिटींग घेवन कितें जातलो? सो ती बिझनेस एडवायजरी मिटींग कमिटीची मिटींग जी स्पिकरान घेतिल्ली, जी एक फॉर्मेलिटी कशी आशिल्ली, वावर काडप आशिल्लें, तशें म्हाका दिसता हो एक वावर काडप शक्य जातलें. हाजी इफेक्टिवनेस कितें जातलें, कसली स्ट्रॅटेजी आमी आतां करूंक शकतले प्रोसेस सोंपतकच, म्हाका म्हणजे मनान म्हणजे तकलेन येना. ताजे खातीर ती मिटिंगेक ते वचप ना हांवें डिसायड करूंक ना. म्हणून आय एम स्टेटिंग फॅक्ट्स. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सरकारी खात्यांनी सेवा मुजतवाडीचो मुद्दो फाटल्या कांय वर्सां सावन चर्चेचो विशय जावन रावला. एकाद्राक दिल्ले सेवा मुजतवाडीक लागून त्याच खात्यांतल्या दुसऱ्याचेर अन्याय जाल्ल्याचें आमी ह्या आदीं आयकलां. 2022च्यान आतां मेरेन वेगवेगळ्या खात्यांनी 19 जाणांक सेवा मुजतवाड दिल्या. सरकारी खात्यांनी वेगवेगळ्या पदावयल्या अधिकाऱ्यांक मेळपी सेवा मुजतवाड हो विशय सध्या गोंयभर गाजता. एकाद्र्या खात्यात कांय बरे अधिकारी असतात आणि जेन्ना ते निवृत्त जातात तेन्ना त्या दर्जाचे अधिकारी मेळपाक शक्य नाशिल्ल्या कारणान त्या अधिकाऱ्याक सेवा मुजतवाड दितात.
अशा अधिकाऱ्याक दिल्ली सेवा मुजतवाड समजू येता. पूण कांय मंत्री आपल्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांक सेवा मुजतवाड दितात. सेवा मुजतवाडीक लागून कांय वेळार जाल्यार वरिष्ठ आनी कनिश्ठ अधिकाऱ्यां मदींच पेट्टा. कित्याक तर एकल्याक मुजतवाड दिल्ल्यान दुसऱ्याचेर अन्याय जाता अशें आदलो सरकारी अधिकारी आनी सध्याचो काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स सांगता. सेवा मुजतवाडी विशीं एल्विस कितें म्हणटा तें आयकात. तुम्ही जर फाटले कांय वर्सां वचत जाल्यार पयलेच खेपेक जेन्ना बीजेपी सत्तेर आयिल्ली पळय तेन्ना 2000 काय कितें तरी तेन्ना एक स्ट्रॉंग ताणें एक स्टँड घेतिल्लो की एक्सटेंशन इन सर्वीस जी पयली दिताले ती आमी बंद करतले म्हणून खऱ्यांनीच ताणें डब करून 1-2-3 कॅन्सलय केल्ली जी एक्सटेंशनां पयली दिल्ली ती 2000च्या पयली. आणि हे तुतलें एक अशें उदाहरण की एक व्हडल्यांतलो व्हडलो यू टर्न मारून आज बीजेपी सरकार लेफ्ट रायट सेंटर एक्सटेंशनां दिता. एक्सटेंशन इज अन्याय, खरेंच अन्याय. जे दुसऱ्या फाटल्यान पळय प्रमोशनाक डीव आसता तांचेर मोठो अन्याय. आतां कायदो कितें म्हणटा? कायदो म्हणटा 60 वर्सां जाली की तूं भायर, एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टन्सीस. आतां कसले एक्सेप्शनल सर्कमस्टन्सीस आसूंक शकता? जंय कितें बाबा तुजे कडेन एक डोमेन एक्सपर्टीज आसा म्हणजे त्या क्षेत्रांतलो तूं एक तज्ञ आनी तुजे कडेन नॉलेज आसा ती इमिजिएटली कोण तरी दुसरो आसा ताचे कडेन ना अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल, आनी म्हणून एक मदीं गॅप पडटलो तुमी गेले जाल्यार ते खुर्ची सोडून, तेन्नाच त्या सिच्युएशनान एक्सेप्शनल सिच्युएशनान ते एक्सटेंशनान दिता असो कायदो सांगता. पूण आतां कायदो बिदो खंय उरला आतांच्या काळान? हे कायदो बिदो म्हणून काय लागना. हे आपले सोयऱ्या जाय कोण फ्रेंड कोण सारके कितें आपल्याक जाय तशें करून दितले तांकांच एक्सटेंशनान दिता. ते आमकां सारकें जिवीत उदाहरणां खूब आसतलीं गोंयांत. आय डोंट नो एक्झॅक्ट नंबर कितलो आसता पूण खूबच आसा. कांय लोकांक एकच एक्सटेंशन न्ही, 2 एक्सटेंशन, तिसरें एक्सटेंशन सुद्दां दिता. इट्स व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. कित्याक नोबडी इज इंडिस्पेन्सिबल. तुमी येतले वयतले, हांगा कंटिन्युटी उरपाक जाय न्हू. कंटिन्युटी आसा पण ते दिना. सो हितून खंय तरी तुमकां दिसता की हेतून जी चेन आसता, जी एम्प्लॉयमेंटाची चेन आसता ती सुद्दां खंय तरी डिस्टर्ब जाता. कंप्लिटली डिस्टर्ब जाता. म्हाका दिसना हालींच्या काळान जे सरकारी पळय एक सिस्टम आसा सर्विसा बद्दल भितर एक सिस्टम जी बसयल्ली आसा, पयलींच्या काळान कोण तसो इंटरफियर जायनासलो. आतां ते सामकेच इंटरफियर इतलें वाडलां की कोण कोणाकय बायपास करून प्रमोशनय दिता, कोण कोणाक जाय तशें एक्सटेंशनां दिता. म्हणून ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटीव सेटअप आसा तो हालता. मागीर आमकां कितें दिसता कित्याक मरे कितें करपाक जाय काम, कितें जावपाचें, ताका एक्सटेंशन दिलें, आय एम द नेक्स्ट इन लायन, पूण म्हाका मेळना. सो मोराल पडटा. आनी आउटपूट जो आसा सरकारी आउटपूट ताका पगार दिताच न्ही आमी. ताणें जें काम इन रिटर्न दिवंक जाय तें तशें काम मेळना. म्हणून मागीर फायनली जनतेचेर ताजो परिणाम जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. कळंगुटे टिटोस लेन हांगसर दुकान मालकीच्या भागीदारी वेल्यान 2 तरणाट्यांमदीं हिंसक मारामारी जाली. ह्या वादांत आकाश लामाणी हाणें परशुराम लामाणी हाच्या मजतीन अरुण लामाणीचेर चाकू हल्लो केलो. जखमी जाल्ल्या अरुणाक जीएमसीत भरती केला. आमचें गोंय आतां आदले भशेन सुशेगाद उरलें ना हाचें उदाहरण म्हटल्यार गोंयांत दिसान दीस वाडपी मारामारी, खून, दरोडे, चोरी ह्या सारक्या गजालींनी गोंय राज्याची शांतिकाय भंग करून उडयल्या. हो पळयात कळंगुटे टिटोज लेनीत 2 तरणाट्यां मदीं जाल्लो खुनशी हल्लो. टिटोज लेन हांगासर दुकान मालकीच्या भागीदारी वयल्यान 2 भुरग्यां मदीं हिंसक मारामारी जाली. ह्या वादांत आकाश लामाणी हाणें परशुराम लामाणी हाच्या मजतीन अरुण लामाणीचेर चाकवान हल्लो केलो. हे दोगूय मूळ कर्नाटकाच्या गडग हांगासरचे रहिवाशी आनी ते कळंगुटे काम करतात. प्राणघातक हल्ल्या उपरांत पिडेस्त अरुण लामाणीक जीएमसीत भरती केलो. गोंयांत खून, चोरी, दरोडे, मारामारी सारकिल्लीं प्रकरणां दिसान दीस वाडतूच आसा. गोंयांत दिसपट्टे वाडपी ह्या हिंसाचारी गजालींचो परिणाम पर्यटन क्षेत्राचेर पडपाक शकता हातूंत कांयच दुबाव ना. मात सुशेगाद रावपी गोंयकारांच्या मनांत ही दृश्कृत्या भयाचें वातावरण निर्माण करता हेंय तितलेंच खरें. कोणूय येवन गोंयांत मस्तेपणां करतल्यांक कोणाचो धाकूच उरूंक ना काय असो गंभीर प्रश्न पडले बगर रावना. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या उदका मार्गाची पर्यटनाच्या दृश्टीन उदरगत करपाचे यत्न सुरू आसात म्हूण सरकार सांगता. मात नव्यो जेटी बांदतात ताचो वापर कोळशाचे येरादारी खातीर जातलो म्हूण गोंयभर बोवाळ पडला. हे विशीं अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचो मंत्री सुभाषाक विचारल्यार तो सांगता ह्यो जेटी कोळशाचे येरादारी खातीर वापरचे नात.
गोंयांत येवपी पर्यटकांक गोंयच्या उदका मार्गाचो बरो अणभव मेळचे खातीर यत्न सुरू आसात. पर्यटनाच्या दिश्टीन नवे उदका मार्ग सोदून ते डेव्हलप करप हो सरकाराचो उद्देश आसा. ताचे खातीरूच जेटीचे बांदकाम सुरू आशिल्ल्याचे अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. ह्या जेटींचो कोळशाची येरादारी खातीर वापर करचे नात म्हूण मंत्री सुभाष सांगता. फुडाराक वॉटर मेट्रो सुरू करून गोंयच्या पर्यटनाक नवो आयाम दिवपाचो आमचो यत्न आसा. नवे उदका मार्ग सोदले काय तांचेर ह्यो वॉटर मेट्रो सुरू करपाक मेळटल्यो. लोकांकूय ताचो फायदो जातलो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कोळशाचे येरादारी खातीर दर 3 किलोमिटराचेर जेटी कित्याक जाय काय म्हूण सुभाष विचारता. तेन्ना लोकांनी भिवपाची गरज नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. ठिकठिकाणी आपल्याला जेटी बांधावे लागणार आहेत. हॉप अप अँड हॉप हे अशा प्रकारे म्हणजे इथं झालं उतरले पॅसेंजर परत चढले परत उतरले दुसऱ्या बेटावर परत चढले परत उतरले अशा प्रकारे आपण संपूर्ण जलमार्गाचा वापर पुढे नाही अजून नाही. हे प्रायमरी स्टेजवर आहे. आमचा प्रयत्न आहे की गोव्यासाठी केंद्राकडनं ही मदत मिळावी असे प्रयत्न आहेत. नाही आता 3 महिन्या भितर आमकां कळटलें की ते कशा प्रकारे आमचो जो प्रपोजल दिल्लो आसा तो एक्सेप्ट केलो जर जायत ते मे सजेस्ट समथींग एल्स. लोकां मदीं कितें आसा जाणा खंयचेय डेव्हलपमेंट जाता आसतना ताचे हायपोथेटिकल रिजल्ट्स कितें येतले ताजे नंतर तांचें इमॅजिनेशन वेगळें आसा. आमच्या मनान तशें कांयच ना. आयज तुमी पळयल्यात की ही रोरो बांदता आसतना म्हणटाले की कंपार्टमेंट केल्या ते कोळसो व्हरपा खातीर आनी कोळसो व्हरतलो जर जाय जाल्यार आमकां हांगा बंदरां बांदून कितें हें आसा. आमकां ज्यो जेटीज आमी बांदतले त्यो कोळसो व्हरपा खातीर हांगा कोळसो हाडून घालतले. कोळसो हाडटलो जाल्यार एक पॉयंटा वयल्यान दुसरे वटच्यान बदलो. आमी ज्या अर्थान आमी मेट्रो टॅक्सीज करपाक मेळटा मेट्रो टॅक्सींतल्यान कोळसो वतलो. सो लोकांनी हे तकल्यांतल्यान काडून उडयचें की मेट्रो टॅक्सी म्हणल्यार टॅक्सी भितर कोळसो भरून वचपाचें ना. मेट्रो टॅक्सीज म्हणल्यार वॉटर वेसल्स वीच वील टेक पॅसेंजर्स अँड वी कॅनॉट लोड कोल इन टू दॅट. अँड फॉर लोडिंग कोल वी नीड नॉट हॅव सेवरल जेटीज आफ्टर एवरी 3 किलोमिटर्स. आफ्टर म्हणजे आमकां 4-5 किलोमिटराचेर एक आमी जेन्ना रॅम्प बांदतात तो फक्त प्युअरली पॅसेंजरा खातीर आसा. कोळसो हो गांवांतल्यान येना की ते गांवांत भितर भरतले. सो लोकांनी निर्धास्त रावचे. कोळशा खातीर हो जलमार्ग वापरपाक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर. गोंयचो इंजीन मॅन तुमकां खबर आसा. उसगांव तिस्कावेलो मारुती 4 फकत गोंयांतच न्हय जाल्यार महाराष्ट्रांत इंजीन मॅन म्हूण फामाद आसा. टाटा कंपनीच्या गाडयांची इंजिनां दुरुस्त करपाक मारुतीचो हात धरपी गोंयांत तरी कोणच ना. पळयात ह्या इंजीन मॅनाची काणी. तिस्क उजगांवां रावपी मारुती 4 गोंयांत तशेंच महाराष्ट्रांत इंजीन मॅन म्हूण फामाद. फाटलीं 43 वर्सां मारुती टाटा कंपनीच्या गाडयांची इंजिनां दुरुस्त करता. टाटा कंपनीच्या गाडयांची इंजिनां दुरुस्त करपाचे बाबतींत मारुतीचो हात धरपी कोण गोंयांत ना. इंजीन दुरुस्तीच्या क्षेत्रांतली मारुतीची कामगिरी पळोवन टाटा कंपनीन ताका 5 फावटी भांगरा पदक दिवन ताचो भोवमान केला. मारुती तिस्कार एक गॅरेज चलयता. फाटल्या 43 वर्सां सावन तो गाडयांच्या इंजिनाची दुरुस्ती करता, खास करून टाटाच्या गाडयांची. केन्नासून तुमी हें इंजिनाचें काम करपाक स्टार्ट केलें? 1978. 78. तेज्या पयलीं काम शिकपा आसलो न्हू. खंय आशिल्लो? अंजला उजगांव कायताना खंय आशिल्लो? कितले वर्सां शिकलो तूं? थंय 7 वर्सां. 7 वर्सां गेली. तेन्ना तूं कितले वर्साचो आशिल्लो? 1956 जल्मला. तूं कितले वर्साचो आशिल्लो? म्हाका तेन्ना पण काम शिकपाक गेलो तेन्ना हांव 10 वर्सां आसतना शिकपाक गेलो. 10 वर्साचो आसतना 4थी शिकून गेलो. 4थी शिकून इंजिनाचें काम शिकलो. 4थी शिकून गेलो. खण वेवसाय सुरू आशिल्लो तेन्ना दर वर्सा 350 परस चड गाडयांची इंजिनां ताचे कडेन दुरुस्ते खातीर येतालीं. ह्या कामा खातीर मारुती कडेन 25 परस चड कामगार कामाक आशिल्ले. मात आतां खणी बंद पडिल्ल्यान ताचो वेवसायाचेर परिणाम जाला. फकत 50 ते 60 इंजिनांच दुरुस्ते खातीर येतात. चड काम नाशिल्ल्या कारणान आतां फकत 6 ते 7 कामगार ताचे कडेन आसात. आज पर्यंत कितले गाडयांची इंजिनाची रिपेरिंग केल्या? एका वर्सात कमीत कमी 300-350 सुद्धा इंजिनां बांदली एका वर्साक. तेन्ना गाडी खूब आतां मातशे 2011 कमी जाले. मायनींग बंद जालें. आतां बेतरावळी कारवार धरून सगळे कंप्लीट फूल. अशें आयको येता की तुमी हे इंजिनाची किंग आसा आनी महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्यान सुद्दां तुमचे कडेन गाडी येताल्यो. अजुनूय येता? अजुनूय येता. पूण मायनिंगाचो इफेक्ट बसला. मायनिंगाचो इफेक्ट चड बसला.
सो पयले कामगार कमी आशिल्ले काय चड पयलीं कामगार चड आसले. सो आतां कमी जाले. आतां चड पयलीं 35 सुद्दां कामगार आसले. चोरी आसतना इंजिनाच्या कामाक गाडी येता. अनिल, भरत आणि आग्नेल हे 3 कामगार मारुती वांगडा गाडयांचे इंजिन दुरुस्तीचे काम करता. फाटली 40 वर्सां जाली ते ह्याच गॅरेजीन कामाक आसात. कितले वर्ष जाले इंजिनाचे काम करता? रिटायर्ड जाले. तो पयलींची इंजीन आनी आतांची इंजिनां कितें फरक आसा? पयलीं इंजीन बरें आशिल्लें. सो आतांची इंजीन सारकी. तुमी केन्ना कामासून हांगा येयल्ले? 95 सून हांगा आसा. तुजें नांव कितें? अनिल. आनी तेजें? सो दोगी इंजिनाचें काम करता. सो आतां तुमी इंजिन बांदपाक शकता. सो कसले कसले गाडयांचे इंजिन बांदता? टाटा कंपनी. उदगांव हांगसरले मारुती चारी यांचे गॅरेजीन इंजिनाचें काम बऱ्या पैकी केलें वयता. महाराष्ट्रांत तशें कर्नाटकांत मारुती गॅरेज म्हटल्यार प्रसिद्ध आसा. मारुती हो भुरगो ल्हानपणी 10 वर्सांचो आसतना तेणें इंजिनाचें काम करपाक शिक्षण घेतलें. पूण तेजें शिकपाक मन नाशिल्लें. पूण फक्त इंजीन कशें बांदप हेजें ताका ज्ञान चड आशिल्लें. ताका लागून तेणें 1978 हांगा उजगांवक एक गॅरेज घेतली आनी मारुती गॅरेजी ह्या नांवान ही प्रसिद्ध जाली. कारण त्या वेळार हांगा मायनींग मोठ्या प्रमाणान चलतालें. वर्साक ते 350 वयर इंजिनां ट्रकाची बांदताले. ताका लागून ताका टाटा कंपनीन 5 वेळा गोल्ड मॅडल दिवन ताजो सन्मान केल्लो आसा. त्याच बरोबर बाकीच्या आनी कितलेशेच संस्थांनी ताजो सत्कारूय केल्लो आसा. मुख्य म्हणजे आज मायनींग बंद पडून कितलीशीं वर्सां जालीं. आज 350 इंजिनां बांदपी मनीस आज 50 ते 60 इंजिनां बांदता वर्साक. तेजे वयल्यान दिसून येता मायनिंगाचो इफेक्ट कामगारांकूच न्ही, ट्रकवाल्यांकूय न्ही, गॅरेजवाल्यांक कसो फटको बसलो हें दिसून येता. उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. मांद्रे जुनसवाडा वाठारांत 2000 चौखण मीटर जमनीर 1 कोटी खर्च करून सार्वजनीक मसणभूंय उबारपाच्या कामाक सुरवात केल्या. तशेंच मांद्रे पुलीस स्टेशनाक नवे रोबोट वाहन मेळटले. नव्या पुलीस स्टेशना खातीर इमारती खातीर सरकारी जमनींतल्यान 4000 चौखण मीटर जमनी खातीर सरकाराक प्रस्ताव धाडला अशी माहिती मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिली. ह्या जाग्यार नवे पुलीस स्टेशन, फायर स्टेशन तशेंच ट्रॅफिक विभाग ह्या तिनय प्रकल्पा खातीर बेगिनात बेगीन बुन्यादी फातर घालतले अशें जितान सांगलें. लॉंग पेंडींग इशू जो मांद्रे गांवांत चालूच आसलो आनी ताका लागून तो सोल्युशन काडपा खातीर खुबशे प्रयत्न केले पूण ते सक्सेसफूल जावंक ना. पूण जेन्ना आमदार जावच्या पयलीं म्हाका दिसता बाय इलेक्शनाक जेन्ना कंटेस्ट करतालो तेन्ना सगळ्यांचो ह्यो विशय आसलो स्मशान भुमी आमकां जाय म्हणून हांगासर. स्मशान भुमीक 2000 स्क्वेअर मिटर रेव्हेन्यू लँड म्हणजे सगळी प्रॉपर्टी आहा ती गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा पडटा. तो रेव्हेन्यू लँडांतल्यान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक ट्रान्सफर करपाक व्हडलो लेंथी प्रोसिजर आहा. ताका कंटिन्यूस परत मामलेदार आपली टीम घेवन हांगासर 2 फावटी इन्स्पेक्शनाक येयलो डिमार्केट करपाक आनी प्लॅन रेडी करपाक. परत नॉर्थ गोवा कलेक्टर परत धाड म्हणजे प्रोसिजर इतलो आसलो की ताका कितलोसो 1.5 वर्स टायम लागलो आनी आयज आमी सक्सेसफूल जाले आनी MLA लेड फंडांतल्यान ऑलमोस्ट एप्रॉक्स एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 करोडाची सुमार स्मशान भूमी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिस्कस केल्ले आनी ताका सांगलें आमचो ह्यो कोस्टल बेल्ट आहा आनी कोस्टल बेल्टाक टुरिस्ट फ्लो चड जाता आनी लोकल्सूय आहात आनी ते पुलिसांक मॅनेज करपाक हँडल करपाक डिफिकल्टी जाता. ताका लागून आमकां आनी एक स्पेशल म्हणजे आमच्या पुलीस स्टेशना खातीर मांद्र्या खातीर एक स्पेशल रोबोट जाय आनी ते रोबोट तेंच्यांनी अवेलेबल करतात. टोटल म्हाका दिसता न्यू 10 गाडयो बूक केल्यात आमच्या होम डिपार्टमेंटान आनी तेतूंतल्यान आमकां मांद्र्या खातीर एक आसा. हांगासर गव्हर्मेंट लँड आहा थंयसर 4000 स्क्वेअर मिटराची ऑलरेडी प्रपोजल मूव केला. पुलीस स्टेशन विथ फायर स्टेशन आनी ट्रॅफिक सेल हे आमी प्रपोज केल्ले आसा. आता ते पळोवया कितले मेरेन कशें आतां जाता तितलो प्रयत्न करतलो बेगिनात बेगीन ते एक फावंडेशन स्टोन घालून तो एक प्रोजेक्ट रेडी जावपाक. कुंकळे पालिका सभाघराची सामकी अवतिकाय जाल्या. पालिकेन सभाघराची सारकी देखरेख करूं नाशिल्ल्यान सध्या ताची वायट स्थिती जाल्या. थळावा आमदार युरी आलेमावान हारचे दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्यांनी खर टिका केल्या. तुम्ही पळयतात ते कुंकळे पालिकेचे सभाघर. तत्कालीन शार उदरगत मंत्री आनी कुंकळेचो आमदार जोकीम आलेमा हांणी कोट्यांनी रुपया खर्च करून हें सभाघर बांदिल्लें. देखरेखी खातीर हें सभाघर कुंकळे पालिके कडेन सुपूर्द केल्लें.
कांय वर्सां ह्या सभाघराचो वापर लग्न कार्याक आनी तियात्र कार्यावळीं खातीर केलो, मात आतां कितलींशींच वर्सां जालीं हो सभाघर बंद आसा. आतां भितरल्यान ताची सामकी अवतिकाय जाल्या. कदेली मोडल्यात, वयले सिलींग कोसळपाक लागला. पालिकेन ह्या सभाघराची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची सद्या स्थिती बाबत जाल्या. हे हॉल पळोवपा म्हणल्यार सामकें वस जालो आहा. हे हॉलाची हालत आतां गोंयभर सुपारी आंदोलन म्हूण चालू आहा. म्हाका दिसता सुपारी जी आंदोलन आहा पळय, ओपोजिशन लिडर जो पळय हें करता पळय, ते तिंग ओपोजिशन लिडरा गांवांच्यान कुंकोळीम कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान स्टार्ट करचो ह्या हॉला लागून. कित्याक हो हॉल बांदलो बरोबर तियात्र हाडटा म्हणून, पण हे हॉलाची हालत हें जाला, इबाड जालो आहा. प्लस पयर ताणें एक हेजेर सांगलें हिंग फूड पार्क सायडीनूच, हॉला सायडीन एक फूड पार्क हें करता म्हणून, पार्किंग आहा हिंगा, पार्किंगा सायडीन फूड पार्क. आज तुमकां तुमचे एक पिक्चर दाखयता हांव तुमकां. थिंगा असली गाडी जे भायले येवन थिंग गाडी घायले आनी तेजेर तालपत्री पत्रे बित्रे सगळे घाले. आमी म्युन्सिपाल्टी खुबशी कंप्लेन केली, पण ते हें ना. कुंकळे आमगेली काबार जाला आहा, सामकी कांय ना. कुंकळेचो आमदार युरी आलेमावान ह्या सभाघराच्या दुरुस्तीचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचो थळाव्यांनी आरोप केला. आमदाराक वेचून आयल्यार 3.5 वर्सां जालीं, पूण कुंकळेच्या उदरगती कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष कित्याक केला असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. अजून 1.5 वर्सां आसा तेन्ना आमदारान पालिकेच्या सभाघराची दुरुस्ती करची म्हूण तांच्यांनी मागणी केल्या. हे आमचे कुंकोली म्युनिसिपल हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, हे पयलीं आमचो आमदार जोकी आलेमाव आनी एक्स अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर ताणें हें बांदलेलें अंडर द प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी कुंकोली, स्मार्ट कुंकोली म्हूण. तेन्ना ही हॉलां भयंकर हॉलां हें एक तितूंतलीं आनी कितलीं हॉलां आहा अशीं हॉलां बांदलेलीं. ह्या हॉला स्टेट चयली जाल्यार म्हाका रडपा येता. हे हॉला स्टेट आनी ना, हें हॉल तरी आतां सारकें बंद पडलां आहा. हितून कांय प्रोग्राम जायना, कांय जायना. म्हाका दिसता हें हॉल बांदल्यार थोडीच एक 4-5 लग्न खाणाली जालें आसतलीं आनी एक थोडी कडेन एक तियात्र जाले आसतले, 7-8 तियात्र जाले आसतले. मागीर सावंड सिस्टमा आनी तेका लागून सावंडा पोल्युशना लागून बंद जालें. ते फाटल्यान कोणें एका हात पसून लायलो ना. आतां ताजो चलो येयलो आहा, तेगे सुपुत्र येयलो आहा MLA अंडर द स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कुंकोली कौन्सिल म्हणून काडून कौन्सिल जिखून येयल्यार आज 5 वर्सां जालीं. तेन्ना तो बॉब मारपाक लागलो. 10 वर्सां बापायन आपलें इतलें केल्लें, कोणें हात पासून लायलो ना, तेका पेंट पासून मारला हें तो उलयतालो. आनी ते हेजेर काँग्रेसी तिकेट घेवन तो आज जिखून येयलो. तो जिखून येयलो जाल्यार म्हणलें 3.5 वर्सां मायज जालीं. पूण आज स्टेट चल्ल्या फ्रॉम बॅड टू वर्स गेलो आहा. हें हॉल तर ऑलवेज कॉलॅप्स जावपाचें पावलां आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळेच्यान भीमा पाटील. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.